झेकारिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. दळबरांच्या सर्वेस्पराचे उतार म्हाका पावले. दळबरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, सियोना पासत हांव आवेशान भरला, ताचे पासत क्रोधाच्या आवेशान भरला. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांव परतून सियोनांत येतलो आनी जेरुसलेमा मदेंच वस्ती करतलो. जेरुसलेमाक विश्वासी शहर म्हणटाली आनी दळबरांच्या सर्वेस्पराच्या पर्वताक पवित्र पर्वत म्हणटाली. दळबरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हातारे आनी म्हाताऱ्यो नव्यान जेरुसलेमाच्या चौकांनी बसताली. आपले उतार प्रायेक लागून आपल्या हातांत दांडो धरून ती आसताली. त्या शहराचे चौक खेळतेल्या चेड्या चेडवांनी भरतले. दळबराचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, त्या दिसांनी ह्या लोकांमध्ये उरलेल्या जनांक हें एक आजापशें दिसता जाल्यार म्हाकाय तशें दिसतालें कितें, उलयता तो सर्वेस्पर. दळबरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पळया, उदेंतीच्या देशांतली आनी अस्तमतेच्या देशांतली हांव म्हजे परजेक सोडयतालो. हांव तांकां परतून जेरुसलेमा मदेंच वस्ती करूंक दितालो. ती म्हजी परजा जातली आनी हांव तांचो देव जातालो. विश्वासीपणान आनी नितीन हांव तांकां सांबाळतालो. देवाचे उतार हे. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक पावटी आपणा पैकी कोण वड ह्या विशयांत शिसामध्ये एक तर्क उठलें. तांचे मतींत कसल्यो आलोचन्यो घुंवतात ते जाणा जावन जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपयलें आनी ताका आपणासारशें उबें करून तांचे लागीं म्हणलें, जो कोण ह्या ल्हान भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाकाच घेता. म्हाका घेता तो म्हाका फाटयल्याक घेता. कित्याक जो कोण तुमचे मदें निमाणो तोच सक्टां प्रास व्हरतो. आनी जुवावन जेजू लागीं म्हणलें, मेस्त्री, तुज्या नांवान देंवचार धांवडयतल्या एकल्याक आमी देखलो. तो आमच्या मेळांतलो न्हय, देखून आमी ताका आडवारलें. जेजून तांकां सांगलें, ताका आडवर नाकात. कित्याक जो कोण तुमचे विरोध न्हय तो तुमचे पक्षसो. देवाचे उतार हे.